देवान दिलें कर्मान व्हेलें अशी ओपार आसा. हे म्हणीक धरून नगरपालिकेन दिलें पूण गाडीवाल्यांनी व्हेलें अशें दिवचल बाजारांतले वेव्हार पळयल्यार म्हणूं येता. पळयात दिवचलच्या मार्केटांतली भाजीवाल्यांची व्यथा. दिवचल मार्केटात सोपो फारीक करून बसपी बारीक सारीक भाजी विक्रेते आसात. सकाळीं 7 येवन दादले बायलां भाजी विकपाक बसतात. इतल्यांत मदींच 4 व्हिलरी घेवन कांय विक्रेते येतात आनी ह्या भाजीवाल्यांच्या मुखारच गाडी पार्क करून गाडयेंतली भाजी विकपाक लागतात. सवाय म्हण लोकय थंय झोपय मारतात. हो देखाव पळोवन सोपो फारीक करून दीसभर वतात बसलेल्या भाजी विक्रेत्यांक कितें दिसपाचें? पालिकेक हें खबर ना हय? अरे आम्ही आता बाबा एक 7 येऊन बसला, 7 येऊन 11 जाली, 11:30 आमकां गिरायक ना. दोन गाडी घेवन येयले ते आले. हांव गेलें फुडें उलोवपाक तेंच्याकडे. ते म्हाज्या आंगार येयले आनी ते आले न्हू. ते म्हणले तूं उलय नाका आमी उलयता म्हणले. ताका थंय बसोनी अशें म्हणलें ते सांगता आमकां. आज गाडी आली मागीर त्यो ट्रेन जायली. 4 गाडी आली 2 जायली. आनी कितें करपाचें हांगा? तूं म्हाका सांग पळया. आता 7 येयली अजून बरी जावन आमकां आनी लोकांचो पयशे जावंक नाका आमकां जमल्याक आमचो हो वेपार सोंपना. भायले पळय येता आनी गाडयांनी हे गाडयो लायता आनी सवाय दिता आनी ते वयता. आमी हांगासर घेतलेलो वेपार आमचो हांगा उरता. उरलो काय आमकां तो भायर उडोवचो पडटा. आमी कशें पोट भरपाचें हांगा? म्युन्सिपाल्टीन हे कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. तुमचो सोपो कितको घेता हांगा? आमचे 40 रुपया. आणि तुम्ही सद्दी बसता? सद्दी बसता. आणि हे कितकेशे लोक येता हांगासर अशे गाडी? हे गाडयो ल्हान येता ते भायर भायर बसता न्हू. मागीर ते मदीं येता. आमच्या मदीं येयले काय नाटक गिरायक सवाय मेळ्ळे काय ते व्हरतले न्हू गिरायकाक. पूण आमी आमचो वेपार हांगा उरता न्हू. आमी मागीर तो कितें करपाचो? भायर उडोवपाचो वचपाचो. कितके जाणां आसा? आमी कांयच न्हू म्हणल्यार 30 लोक आहा. 30 लोक आहा बाबा. तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी हेजें एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, जवाहर बर्वे आनी ओंकार देशप्रभू.